आइल्यां बापा तुझे चरणी कचाक स्तुती आराधन आइल्यां बापा तुझे चरणी कचाक स्तुती आराधन देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Suraya Mogalista Ketang stuti arada Suraya Mogalista Ketang stuti arada Jiunasai amcha kalza सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Tmia Paraklita Ketang stuti arada Pavitratmya Paraklita Ketang stuti arada Atmyat rautai Kurpen mertai सर्पण करता नमस्कार आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. Aradan tuka sumia Jesu, 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 Hoglap tuka sumia Jesu, Hoglap tuka sumia Jesu, Hoglap tuka sumia Jesu, Hoglap tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Stuti tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Vandan tuka sumia Jesu, Jai Jai tuka sumia Jesu, Jai tuka sumia Jai Jai tuka sumia Jesu, Jai tuka sumia Jesu, Wakan tan tuka sumia Jesu, Wakan tuka sumia Wakan tan tuka sumia Jesu. Wakan tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र सक्रमेंता मुखार आमी हजर आसां आनी ह्या घडये व्हरतो आमचो जेसू कलतो जावन ह्या उंड्या रुपार आपलें मास जावन आमकां आपलें हजरपण आमकां दितें आसा ताच्या मुखार रावूंक आमी कितलीं बागी ह्या व्हरत्या देवा मुखार आमी कलती मनशां व्हरत्या देवाचें हजरपण भोगूंक ताचो अनुभव ह्या सक्रमेंताच्या आराधना वेळी भोगूंक हें आमचें भाग्यसे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या सगळ्या दिसांत वेगवेगळो वावर आमी करता जायतीं कामां आमी करता आनी ह्या कामां वरवीं आमकां जायतो अनुभव मेळटा कुटुंबांत आमी सांगाता आसतना अनुभव एक कामांत आसतना अनुभव एक पयण करतना वेगळोच अनुभव इश्टांक मेळटना वेगळोच अनुभव पूण ह्या सर अनुभवां पैकी हांगासर ह्या सक्रमेंताच्या आराधना वेळार सोम्यान आमकां दिवचो तो अनुभव आनी आमी घेवचो तो अनुभव सर अनुभवा प्रास व्हरतो जावंक जाय आनी श्रेश्ठ जावंक जाय आनी तोच अनुभव जेजू ह्या आराधना वेळार म्हाका आनी तुका आमा समेस्तांक दिवंक आशेता तर ह्या अनुभवा खातीर आमी लालेवन रावया ह्या आराधना वेळार सोम्याक लागीं आमी मागया जेजू तूं म्हज्या जिवितांत सोलोवन ये तूं म्हज्या जिवितांत प्रवेश जा तूं म्हजे संगी राव म्हाका तूं वाट व्हर तर हे ल्हानशें मागणें आमी करया म्हजे उपरांत तुमी म्हणा आनी जेजूक आमच्या आराधना आमी प्रारंभ करया मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं ह्या सक्रमेंतांत तूं ह्या सक्रमेंतांत खरोस आनी संपूर्णपणी हजर आसाय म्हणून खरोस आनी संपूर्णपणे हजर आसाय म्हणून हांव पातयेतां हांव पातयेतां तुजो दैवीक अनुभव तुजो दैवीक ह्या अनुभव वेळी आमकां वांटीत आसाय ह्या वेळी तूं आमकां वांटीत आसाय म्हणून हांव पातयेतां म्हूण हांव पातयेतां ह्या आराधनाक हांवें येवन ह्या आराधनाक हांवें येवन ह्या थोड्या घडयांक ह्या थोड्या घडयांक तुजे संगी रावूंक तुजे संगी रावंक तुका अर्गां दिवंक तुका अर्गां दिवंक तुका स्तुती दिवंक तुका स्तुती दिवंक म्हाका तूं फावो कर म्हाका तूं फावो कर ह्या तुज्या वर्त्या देण्या पसत ह्या तुज्या वर्त्या देण्या हांव पासून तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां जेजू हो थोडो वेळ जेजू हो थोडो वेळ हांवें भक्तीपणी करसूंक हांवें भक्तीपणी करसूंक म्हाका तुजो आधार दी म्हाका तुजो आदार दी म्हजी सर राटावळ म्हजी राटावळ आनी कामां पयस दवर न्हू आनी कामां पयस हांव दवर ह्या आराधनाक आयला आसता हांव ह्या आराधनाक आयला आसता हांवें हांगा करसूंचो तो वेळ हांवें हांगा करसूचो वेळ म्हाका उपकार असो जावं दी म्हाका उपकार असो जावं दी. अशें हांवें तुजो खरो अनुभव जोडन अशें हांवें तुजो खरो अनुभव जोडून तुजो संगात बघून तुजो संगात बघून पाटी घरा वचूंक फाटींगारा वचूंक तूं म्हाका फावो कर तूं म्हाका फावो कर हे मागणें आमी करता हे आमी मागणी करता तुज्या भोव पवित्र नांवान तुज्या भोव पवित्र नांवान आमेन आमेन एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया एकच आमच्या हृदया कडेन आमचो हात दवर न्हू वा आमच्या उस्क्यार आमचे हात उक्ते कर न्हू आमच्या मुखाराच्या सोम्याक आमी नियाळ्या तसो अनुभव आमच्या काळजांत ह्या घडी आमी बघया जायते कामां राटावळी
सर आमी सांडून हांगासर आयल्या हो आराधनाचो मुक्काल घंटो व्यर्थ जावचो नाका, तो पाठ जावचो नाका, फाटीं घरा वचून हांवें चिंतचें नाका हांवें हांगासर येवन कितें केलें. सर्व वर्तो देव तसो अनभोगो ताची बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर ओतूंक आशेता. हो वेळ आमी बऱ्या रितीन करसोवया, जेजूचें आराधन आमी करया. आमच्या सुत्रांनी थोडो वेळ जेजू लागीं आमी उलोवया. जेजू आपले हसरपण आमकां हांगा दिता आसतना ताचे सांगता देवा बापाचे आनी पवित्र आत्म्याचे हसरपणी आमी हांगासर भोगता. कित्याक देव एक आनी एका देवा थंय एक जण. जेजूक आमी समजल्यार आमी देवाक समजता, पवित्र आत्म्याक समजता. तर जेजू थंय देव बाप आनी देव पूत हांगासर हजर आसात. त्या त्रिएका देवाक आमी आराधन करया. आनी हें गीत आराधन तुका देवा बापा जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्या म्हणून आमी गावया. महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका तुझ्या सोम्या, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका म्हज्या सोम्या. महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता. महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. आमचे हात वयर उबार. आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका ससनीक देवा, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका ससनीक देवा. महिमा तुका, महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. सगळ्या भक्तीन आमी म्हणया. महिमा तुका ससनाक ससना, महिमा तुका ससनाक ससना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. आराधना तुका सुमिया जेसू, आराधना तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेसू, आराधना तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेसू, आराधना तुका सुमिया उगलाब तुका सुमिया जेसू, महिमा तुका सुमिया जेसू, स्तुति तुका सुमिया जेसू, वंदिता तुका सुमिया जेसू, वाकंठा तुका सुमिया जेसू, जय जय तुका सुमिया जेसू, तू मका जाय जेसू, हांव तुजो मोग करता जेसू, तू मुजो सुमी जेसू, हालेलुया, 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 हालेलुया. आमची जबाब जावन दी, आराधना तुका सुमिया जेसू, आराधना तुका सुमिया जेसू, जेसू म्हज्या सुमिया आनी देवा, आराधना तुका सुमिया जेसू, जेसू म्हज्या सडवणदरा, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हजो मोग करतल्या, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हाका बाचावी दितल्या, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हजी पातकां बक्षिल्ल्या, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हाका भलायकी दितल्या, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हज्या कुटुंबाक राखच्या, आराधना तुका जेसू आमच्या भुरग्यांक राखच्या, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हाका सदांच आदार दिवच्या, आराधना तुका सुमिया जेसू ह्या साक्रामेंता मुखांतर म्हाका तुजें दर्शन दिवच्या, आराधना तुका सुमिया जेसू ह्या साक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर म्हाका तुजो अनुभव दिवच्या, आराधना तुका सुमिया जेसू ह्या साक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर म्हाका गुण करच्या, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हज्या मोगा, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हज्या जिवा, आराधना तुका सुमिया जेसू म्हज्या सर्वा. आराधना तुका सुमिया जेसू. एक घडीभर मौन रावून आमचे सुले आमी कुडसिया ह्या उल्या संगी आनी आमचो जेसू आमचे मुखार आसा, आमचे आराधन तो आतां मानून घेता. मौनपणी आमच्या सुत्रांनी थोडो वेळ सम्याक आमी आराधन करया. देवाचे उतर आयकोंक आतां आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेसू उदकाचेर चलता. उपरांत जेसून शिसांक दोणीर सडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलो. लोकांक दंड जातस तो एकलोस मागणें करूंक म्हणून दोंगरार गेलो. काळोख पडटाना थंय तो एकलोस आसलो. हेणें दोन तडीर तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्यांची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेसू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. अशें सक्रामेंतांत आसल्या जेजू थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी जेजून उदकांत चलोवन उदकाचेर चलोवन आपल्या शिसां लागीं येवन तें घडीत आमी आयकलें.
आनी जेजू ह्या शिसांक कश्टाच्या वेळार राखोंक म्हूण उदकाचेर सोलोन येता. म्हणटच आयच्या ह्या नियाळसो संदेश जावन आसा, जेजू आमचे थंय आमकां राखोंक, आमकां आदार दिवंक आनी विविध कारणांक लागून आमचे थंय तो सदांच आनी हर एका घडये आनी प्रत्येक जावन ह्या सॅक्रामेंताच्या आराधना वेळी आमचे थंय तो आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत तो सोलोन येता म्हणलो संदेश आज आमी नियाळ्या. एक घडयेंत वा सवाल तुमकां विचारलें तर तुमकां उपगोवन बगतना जिवितांत कश्ट येताना कोणी ना, सगळ्यांनी सांडून घालां, जिवीत वयर पोंदा जालां अशें चिंतून खंत करून बसल्या वेळार कोणपणी तुमचो एकलो खरो इश्ट वा बरो इश्ट वा तुमकां कोण मोग करता तो व्यक्ती येवन तुमचे लागीं थोडो वेळपणी उलोवन तुमची सूख दूख कितें तुमच्या जिवितांत घडटा तें आयकूंक म्हणी ताणें चड प्रयत्न केल्यार तुमकां कशें बगात? बरें बगचें ना गी, बरें बगचें ना गी. तुमी चिंतोंगात सारक्या वेळार तो आयलो, म्हजे सरशीन तो आयलो, म्हजे सरशीन तो सोलोन आयलो, ताणें म्हाका आयकलें आनी म्हजे कश्ट हाळू जाले. आमी हेरांक मात राखचें न्ही, हेरां कश्टांत आसतना आमी तांचे थंय सोलोन वचाचें. तो आनी एक पॉयंट तातूंत. तर मगाच्या न्हू हेच परी आमी जेजू विशयान चिंतल्यार जेजूय आमच्या जिवितांत तवळ विविध कारणांक लागून, विविध गरजांक लागून आमच्या जिवितांत तो सोलोन येता आमकां कुमोग करूंक, आमकां आदार दिवंक, आमकां बचाव करूंक. तर ह्या नियाळ वेळार थोड्यो संगती, 4 वा 5 संगती आमी पळोवया. जेजू केदाळा पुरा आमच्या जिवितांत तो मेटांक हाडून आमचे थंय येता. आनी कित्याक येता? पयल्यान पयलें जेजू आमचे थंय सोलोन येता. कशें आमी वांजेलांत वाचलें, जेजू उदकाचेर सोलोन आयलो आपल्या शिसा लागीं. तेच परी जेजू सोलोन आमच्या जिवितांत येता. पयल्यान कित्याक? आमचो मोग करूंक. जेजू आमचो मोग करूंक आमच्या जिवितांत आज सोलोन येता, आमच्या जिवितांत येता. हें आमी खंयसर पळयता बायबलांत. जेजू कोण? जेजू खंय आसलो? जेजू खंय आसलो? सर्गार न्हय गे, तर तो देव जावन आसलो. उपरांत खंय आयलो? संवसारार आयलो, मनीस जालो. म्हणजे जेजू सर्गार तावन सोलोन मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. कित्याक? बापाचो मोग आमकां दिवच्याक, आमचे परी जावच्याक, आमच्या कश्टांत वांटो घेवच्याक. जेजूक चिमटो काडल्यार दुखता गी, कितें म्हणटात? जेजूक चिमटो काडल्यार दुखात गी, दुखाना. जेजू सर्गार आसलो तर ताका चिमटो काडल्यार दुखतो ना. मनीस जावन संवसारार आयलो न्हय गी, आतां जेजूक चिमटो काडल्यार दुखता गी, दुखता न्हय गी. आमकां दुखता गी चिमटो काडल्यार. कित्याक? आमी मनीस न्हय गी, आमकां मारल्यार दुखता, चिमटो काडल्यार दुखता. जेजूक ताणें दूख भोगली. कालवार पर्वतार सोडून येताना खुर्साचेर ताणें दूख भोगली. कित्याक? आमच्या मोगा खातीर. आमचे बरी मनीस जालो, तोय कश्टालो. कित्याक? आमचो मोग करच्या खातीर. बापा थंय तो मोग बरोवन ओमतलो. तो मोग वांटच्या खातीर बापान आमकां रचला. म्हणटा आसतना बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत तांचो मोग दाखोवंक, आमकां तांचो मोग दिवंक आमच्या जिवितांत सोलोन येतात. पण मगाच्या न्हू आमी हो मोग वळखून घेतला गी. जेजू आमचो मोग करता, जेजू आमकां समजता. आमचे बरी तोय कश्ट आला, त्या पासून तो आमचे कश्ट तो समजता म्हणून आमी समजून घेता गी. चिंतून पळोवया. दुसऱ्यान जेजू आमच्या जिवितांत आज सोलोन येता. कित्याक म्हळ्यार आमी आसा तशें आमकां वळखून घेवंक. वळखून घेवचें म्हळ्यार ती लिलीबाई जिल्लीबाई तशें न्ही. आमी कशें आसा तेच प्रमाणे तूं पातकी जावंक पुरो, पूण तुका कांटाळना आज. तो आसाय न्ही गे, तसोच तुका तो वळखता. तुमी हांगासर आयल्या जावंक पुरो, पिवण्याक बली जावन वा मादक द्रव्यांक बली जावन, सिगरेटाक बली जावन आनी ती सोडूंक जाय. पूण हांगासर येता तुमकां बगता, जेजू म्हाका आज वळखून घेत गी. हांव एक पातकी, हांवें मस्त सुखी केल्या, जेजू म्हाका वळखून घेत गी. वळखून घेता. आमी खंयसर पळयता जेजू एका पातक्या चडशी सोलोन गेलो. जाकेवाची
ती घडीत आमी पळयल्यार जाकेव समाजांत कांटाळिल्लो मनीस एकलो. तो जुदेव जावन जुदेव लोकां तांतू सूंक वसूल करून रोमाच्या रायाक दितालो. लोक ताका कांटाळून नासलो, पातकी म्हणटालो. पूण जेजू आयलो. जेजू एक घडी सयत जाकेवाक लोकांच्या दृश्टीन पळयना तो एकलो पातकी, तो एक सुंकागार म्हणून. जाकेव कसो आसा न्ही तसो तूं ताका ओळखून घेता, तसोच तूं ताचो मोग करता, ताच्या घरा सयत जेवंक वता. मोगाच्या न्हू हें घडीत आमकांय सांगूंक जाय. आज जेजू ह्या साक्रामेंताच्या आराधना मुखांत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती सोलोवन येता. तूं कसो आसाय न्ही तसोच तूं तुका वळखून घेता, तुका पटलोवन धरता, तुज्या घराय आज येता. पूण तुज्या घरा आयल्या उपरांत बदला जायचे हांवें आनी तुवें. म्हजी जिणी बदलूंक जाय. पूण हांवें चिंतचें नाका जेजू म्हाका वळखून घेना म्हण. जेजू खंडीत जावन आमकां वळखून घेतलो. तिसऱ्यान जेजू आमच्या जिवितांत सोलोवन येता आमकां ताचो सांगात दिवंक. हें आमी खंयसर पळयता. ताच्या सगळ्या मिसावांत 3 वर्सांचें तें कितें मिसांव केलें, जेजून कितें बरां केलें. जेजू लोकां थंय गेलो, दुबल्या धाकट्या थंय गेलो, खोटकारां थंय तो गेलो, कश्टांतल्या थंय गेलो, पिडेस्तां थंय गेलो आनी तांकां ताणें गूण केली. तांकां ताणें सांगात दिलो, तांचे सांगाता तो रावलो, तांचे सांगाता तो जेवलो. कश्ट आसतल्यांचे कश्ट ताणें निवारले. म्हणजे जेजून हर एकल्यांक सांगात दिलो. 12 आपोस्तल आसले न्ही निमाणें जाताना सगळ्यांनी जेजूक सांडून पळोवन दवले ते. पूण तसल्या व्यक्तींक जेजू आपल्या सगळ्या मिसां वावरा वेळार सांगात दिता. तर मोगाच्या न्हू कातोलीक जावन क्रिस्तांव जावन जेजूचो पाटलाव करच्या म्हाका आनी तुका जेजू सांगात दिवचो ना गे. जेजू खंडीत जावन सांगात दिता. आनी ह्या साक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हाका आनी तुका आमच्या सगळ्या जिविताक आमचे संगी रावूंक आमकां सांगात दिवंक जेजू आज आमच्या जिवितांत सोलोवन येता. ताका आमी स्वागत करूंक जाय. चवथ्यान जेजू आज आमच्या जिवितांत सोलोवन येता आमकां राखच्याक, आमकां बचाव करच्याक. आयचें वासाप आमी आयकलें. जेजू खंय मागणी करनासलो. ताका कळ्ळें आपलें शिस्य दर्यांत दोणीचेर आसतना वारें वादळ त्या दोणीक मारते आसा आनी ती दोन बुडटा आनी ते मरतात म्हणून. जेजू मागणें सोडून उदकाचेर सोलोवन आपल्या शिसां लागीं आयलो. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो आज हांव आनी तूं ह्या जिवीत म्हणल्यार दोणीर संवसार म्हणल्यार सागोरांत साबार कश्टांक वळख जाल्या. आमच्या जिविताक इशिंतावन तिशिंतावन वयरतावन पोंदातावन हर एका कुशीतावन कितें मारतात, लारां मारतात न्ही. कितले कश्ट, साबार कश्ट आसात. आनी ह्या कश्टा मदें तुमी चिंतात की जेजू थंयत न्हिदोन पडला, तो न्हिदला ना. कशें आपल्या शिसांक तो वांसूंक उदकाचेर सोलोवन आयलो. आज ह्या आराधना वेळार तुमच्या थंय तो सोलोवन येता, तुमच्या जिवितांत तो सोलोवन येता आनी तुमकां बचाव करता, तुमकां उखलून धरता आनी तुमच्या कुटुंबाक आनी तुमकां आपलें रक्षण दिता. तर मोगाचें न्हू जेजू आमच्या काळजांत ह्या आराधना वेळार येता आसतना कितें जाता हें घडीत हांवें मोठवें वाचलें. पूण उपरांत आमी पळयता सकड जाल्या उपरांत जेजू तांच्या दोणीर चडटा आनी थंयसर तो दोणीर चडिल्यांत दर्यो शांत जाता. तर जेन्ना जेजू आमच्या जिवीत म्हणल्यार ह्या दोणीर प्रवेश जाता आमच्या जिवितांत ती आसची ती लारां आमचे कश्ट सर कितें जातलें, शांत जातलें, समाधान आमच्या जिवितांत परत वस्ती करतलें. तर मोगाच्या न्हू ह्या आराधना वेळार जेजूक आमी आमच्या जिवितांत स्वागत करया. तुवें नाका म्हळ्यार तो तुज्या जिवितांत सोलोवन येवंक आशेता. कित्याक तो तुजो मोग करता, कित्याक तो तुका तूं आसाय तसोच वळखता, तो तुका सांगात दिवंक आशेता आनी तुका राखोंक तो आज फुडें सरता. तर एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात एकच जोडया वा आमच्या उस्क्यार ते उक्ते दवरया. आमच्या जिवितांत आमी सम्याक स्वागत करूंक, आमच्या जिवितांत तो येता म्हणटा आसतना ताका स्वागत करूंक आमी प्रयत्न केला म्हणून आमी नियाळ्या. प्रयत्न करुना तर आज जेजू म्हणटा म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय, तुज्या जिवितांत म्हाका प्रवेश करूंक जाय, तुजे कश्ट सर्व म्हाका निवारूंक जाय.
ह्या नियाळाक साप जावನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಮಳೆ ಗೀತ್ ಕಾವ್ಯ. गीत नंबर वडल्या बुकांत 66 पान नंबर 37. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Agaccia भाऊ बहिणीनो, पमुकलो थोडो वेळ सम्याक आमी अर्गां दिवंक वापरया. देवान आमच्या जिवितांत सम्या मुखांत्र ह्या सक्रमेंता मुखांत्र सबार आशिर्वादां देणी आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या जिवितांत, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या सर्व कामांचेर वतल्यांत. तर आमी देवाक अर्गां दिवंक फावो. थोडो वेळ आमची सवाब जावन दी. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. ह्या सक्रमेंता मुखांत तुजो मोग आमच्या थंय तूं वांटताय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. ह्या सक्रमेंता मुखांत तुजी वळख आनी तुजो अनुभव आमकां लागशिल्ल्यान दिताय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. ना फावो जाल्ल्या म्हाका तुजें दैवीक बेसांव दिवन सदांच पोसलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमकां बरें कुटाम फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या भुरग्यांक तुवें राखलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या युवजनाक तांचो फुडार दिलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण दिलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या कश्टा वेळार तुजेर भावार्थ सांबाळूंक तुवें आमकां आदार दिलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. अनवरांतले आमकां राखलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमच्या गांवांत उदकाचे समस्या कठीण जाताना तूं आमच्या आदाराक आयलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. आमकां बरो सरकार तुवें फावो केलाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. हेरा मुखांत आमचो सबार गरजो तूं फावो केल्याय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. तूं आमचो मोग करताय देखून. अर्गां तुका सुमया तूं जेजू. आमकां कितेंच सण्ण घालिनाय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. कश्टा वेळी म्हजें जिवीत जियोंक तूं म्हाका धैर्य दिताय देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. तूं म्हाका गूण करतलोय देखून. अर्गां तुका सुमया तूं जेजू. मुसोस देखून. अर्गां तुका सुमया जेजू. ह्या घडी आमचे वैयक्तीक अर्गावले आमी सम्याक थंय उबारया. सबार उपकार आमकां सम्यान केल्यात. हो मुखाल घंटो न्ही, 2 घंटो आमकां दिल्यार सम्यान आमच्या जिवितांत केल्ले ते उपकार नियाळूंक आनी ताका अर्गां दिवंक पुरो पडचे नात. तरी थोड्या वेळान मोठव्यान आमी सम्याक सर ताच्या उपकारांक अर्गां दिवया.
तर मग अच्छा भाऊ बहिणीनो, आम्ही दिम्यांनी पडया ह्या आराधनाचो निमाणो भाग जावन आमचे समर्पण आमच्या समयातही आम्ही करया. आज जेजू म्हजे आनी तुजे तावन आमचे संपूर्ण समर्पण आशेता. आमी हांगासर आयल्या समया तावन बेसांव घेवंक, गुण जावंक, आमच्या कुटुंबांत बदलावण, आमच्या जिवितांत बदलावण हाडीचंय म्हण आमी हांगासर आयल्या. जेन्ना आमी आमकां संपूर्ण तरान समयाक संपूर्णपणी समयाक दिता, खंडीत जावन आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत बदलावण येतली, आमच्या भलायकेंत बदलावण येतली, आमच्या कामांत, आमच्या कश्टांत आमकां बदलावण येतली. तर आमी चिंतचे नाका ह्या घडये हांव भियेलां, हांव कश्टांत आसा, समयाक संपूर्णपणी समर्पण दिल्यार कितें जायत कोणना म्हूण, कितेंय जायना, आमकांच उपकार जातलो, आमकांच फायदो जातलो, कित्याक तो जेजू म्हजो आनी तुजो मोग करता. ताणें ताकाच संपूर्णपणी आमकां समर्पण दिलां आनी तेंचं समर्पण आमचे तावन तो आशेता. तर ह्या घडये आमचे हात आमी जोडया, आमचे दोळे आमी धांपया, आमच्या काळजाच्या गुणायेंत आमची नदर आमी घालया. कितें पर आमकां समर्पण आसा समयाक. पयल्यान पयलें आमकांच आमी समर्पया. आमच्या जिवितांत सबार कश्ट आसात, सबार नश्ट आसात. ह्या कश्टा नश्टा वरवीं सबार पटी समयातय आमची चीत दवरूंक, आमची मूत दवरूंक आमकां जायना, कित्याक हे कश्ट आमकां चिरडून उडयतात, आमकां पोंदा घालतात. तर आमकांच आमी समयाक समर्पया, आमचे कश्ट समयाक समर्पया. समया आस्तावन सर म्हजे कश्ट आनी दुख ते तुजे, तूं ते सांबाळून व्हर. आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पया. कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी भुरगीं सबार वायट सवयांक वळूंक जाल्यांत, सबार डिस्ट्रॅक्शन तांच्या जिवितांत आसा, सबार संगती तांकां आकर्शीत करतात. आमी आमची जबाबदारी कितल्या बऱ्या रितीन पाळूंक प्रयत्न केल्यार आमची भुरगीं आमच्या मुठी भितर येनात. तर तांकां आमी आमच्या समयाक समर्पण दिया. समया आस्तावन म्हजी भुरगीं ती तुजी, म्हाका तूं आदार दी. तांचें पोशण आमी बरे रितीन करूंक, तांकां हांवें भावार्थान वागोवंक जाय. तांकां हांव तुज्या हातीन समर्पिता. तांकां तूं राख, तांकां तूं सांबाळ, तांकां तूं बरी देख दी, बऱ्या वाटेन चलूंक तांकां तूं आदार दी. कुटुंबांत असल्या युवा जणांक आमी समयातय समर्पया. आजकाल जिवीत बांदूंक, फुडार बांदूंक सुलाबायचें काम न्ही. सबार पंतावनां आमच्या युवा जणांच्या जिवितांत आसात. तरी कश्टून म्हणल्यार बरी, जिवितांत कितेंय साधन करचें म्हणल्यार बरी, ती कश्टातात आनी तांचें जिवीत तें सारून आसात. तांकां आमी समयातय समर्पया. समया आमचे युवा जण आसता ते तुजे, तांचो फुडार तूं घट कर. तुमच्या पतीक वा पत्नीक समयाक समर्पया. कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांक आमी समयाक समर्पया. समय तांचो मोग करता. तो आज आमच्या जिवितांत चलून येता, आमकां समेस्तांक गूण करच्याक.
सोम्याक आमी आमचो वावर समर्पिया. आमचे बिझनेस आमकां आसचें तें थॉट सगळी आमच्या जिवितांतले सर्व आशा आनी अत्रेक सोम्याक आमी समर्पिया. सबार संगती आमच्या जिवितांत संपूर्ण जावंक आसात. सबार वर्सांची योजना आमच्या जिवितांत आसात. सबार कामां आमच्या जिवितांत जावंक आसात. जावंक पुरो आस म्हणसर ह्या सर्व कामांक आमच्या आशा आनी अत्रेक हांव एकलोच झुजतालो, हांव एकलोच प्रयत्न करतलो तें सारकें जायचें म्हणून वा संपूर्ण जायचें म्हणून ना. आसतावन सोमी तुमचे संगाता आसतलो तर सर्व तुमचे आशा आनी अत्रेक सोम्याक समर्पिया. आसतावन तो तुमचे आशा आनी अत्रेक संपूर्ण करूंक प्रयत्न करतलो. निमाणें जावन आमची सगळी कूड आमी आमच्या सोम्याक समर्पिया. विविध रितीची पिडा ह्या दिसांनी आमकां दोसता. मारेकार पिडा सबार फावटी आमचो जीव काडूंक शकता. आमी भियान म्हणल्या परी ह्या संवसारार आजकालची येता, पूण सोम्या मुखार आमी भियेजय म्हणना. आमची भलायकी कितली फाड आसल्यारी सर सोमी ती गूण करूंक आशेता तर खंडीत जावन आमी गूण जातले. तर कितेंच फाटीं दवरचें नाका, कितेंच अडखळ म्हज्या आनी सोम्या मदीं येवचें नाका. संपूर्णपणी कितेंच फाटीं दवरिनासतना सगळोच आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. तो आज आमकां गूण करूंक आशेता, आमकां तो आपडूंक आशेता, आमच्या जिवितांत येवन तो वस्ती करूंक आशेता, आमच्या कुटुंबाक तो गूण करूंक आशेता. आमचे समर्पण आमी सोम्याक करन सगळोच जेसू समर्पिता. कुशीक तुजे खाल जाता म्हण हें गीत आमी गावया. सगळोच जेसू समर्पिता कुशीक हांव ओपसिता. सदांच मोखन ताचेर पातयेव ताचे थंय हांव जियेता. सगळोच हांव दिता, हात आमी वयर उबारया. सगळोच हांव दिता. सगळोच आमी सोम्याक समर्पिया. सगळोच म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता. आमची भलायकी आमी सोम्याक समर्पिया. सर्वच हांव दिता. आमचे कुटुंब आमी समर्पिया. सर्वच हांव दिता. सगळोच म्हाका चड भंडारा हांव समर्पिता. सगळं समर्पण म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. मगाचनो सोमी आपले बेसांव आमकां दिवंक ह्या घडी हांगासर आयतो आसा. सांग पुरो सोमी आसतना आमी मागलें आनी आमी बरोवचें नासांव सोमी आमकां बेसांव दितलो म्हूण खंडीत जावन दितलो. सर आमची योजना ताचे कशे प्रकार आसा तर तो जायत म्हूण न्हू जाप दितलो. आमची खंयची योजना आमच्या जिविताक बाधक हाडटात वा आमकां लुकसाण करतात म्हूण सोम्या कडल्यार तो ना म्हूण जाप दितलो. पूण खंडीत जावन तो आमच्या जिवितांत सर्व बेसांव वतलो. तर ताचें बेसांव घेता आसतना आमी इतलेंच म्हणया सोम्याक
जेजू तुजी कुशी म्हज्या जिवितांत जावं. जें कितें जाता तें तुज्या कुशे प्रकार जाता आनी तुजी कुशी हांव वळखून घेता. सदांच तुका खाल जावन रावता आनी तूं कितें आशेताय तें म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबांत जावं दी. असलें आमचें मागणें आमी सम्याक थंय समर्पून सम्याचें बेसांव आमी घेवया आनी गावया येद्या व्हडा साक्रामेंता. प्रार्थुया. ए देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वय आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मानान. उतर तें आयकून आमकां समर्पण पवित्र बलिदानान. या गव्या सर एकाच ताळ्या उल्हास सुंदरी देवा. सर्व एकाच ताळ्या उल्हास सुंदरी देवा. गीतां गायन आनी हळगां दिवया ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, मंगळाराचो दीस प्रत्येक रितीन या देव टेंपलांत आमच्या पात्रोनाद्वारी आमच्या देवा लागीं मागचो दीस. सांज जुवांव पौल दुसरो ह्या पूर्ण शेताक आयिल्लो. आज तो हांगासर वस्तेकर आसा आनी ताच्या मुखांतर सबारशीं बरीं कामां हांगासर ह्या
सुवातेर जावनूच आसात. आनी आयच्या दिसा येदोळच आमी ताका आराधन केलें आनी आतां मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता. आयची वाचपां भोव अपुरबायेचीं जावन आसात. आमकां एक बरो संदेश ती दितात. आमी केवल बरीं आसल्यार पावना, हेरांनी आमी बरीं आसात म्हणून समज जाय, पळय जाय. इट इज नॉट ओन्ली इम्पॉर्टंट दॅट वी आर गुड, बट वी एपियर टू बी गुड. हेरांक पळोवंकय आमी बरीं म्हण दिसत जाय. हो जावन आसा आयच्या पयल्या वाचपाचो संदेश. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता जाकेवाक. ताचे विशयान हांवें सांगचें म्हणना, ताचें नांव काडल्या गुडले हरी एकल्या की गोत्त आसा. आनी तो कोण गे म्हणिल्लें सर्तीक आमी शर्मा वेळार समजून घेवया. हे मिसाचें बलिदान फावो त्या बरें भेटोवच्या खातीर आमी तयार करया. आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी नितळ अंतस्करणान हें मिसाचें बलिदान देवा बापाक भेटोवन दिवया. हांव पातकी सर्वोत्तम देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संकार मरी एक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बवार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्यांचो गवळे. तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भगवान सुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजबोट चलयता सासणाच्या ससना. माक्य भावाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियाजार मुख्य शास्त्रा मदलो एकलो. तो उतर प्रायसो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतलो. दुकराचे मांस खावंक ताणें आपलें तोंड उक्तें करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करतले. पूण ताणें कळंकीत जिणे बदला गौरवाचें मरण विंचलें आनी दुकराचें मांस तोंडांतलें थुंकून तो अपशकून दगदवणेच्या हात्यारा लागीं गेलो. जशें आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवरलेले खाण तिरस्कार करूंक धैर्य आसलेल्या मनशांनी करूंक जाय, तशें एलियाजारान केलें. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशांनी आपणाक आदितांव ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणें कायद्यानुसार खावयेत तसलें ताणेंच
तयार केले मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय ते बलयेचे मांस तो काताशें नटन करूंक ताका गुटान सलाह दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा चुकोवंक शकतलो आनी तांचे आदले इश्टागतीक लागून ताका ते दयाळेन चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणें आपल्या वर्साक आपले उतर प्रायेचे मर्यादेक आपल्या पिक्या केसांक फावो त्या मानाक आनी भुरग्यापणांत जियेले ते निर्दोश जिणेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेश करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो, नटन म्हजे प्रायेक सहज जाल्ले न्हय. 90 वर्सां प्रायेचो एलियाजार विदेशाच्या रितीरिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगतले. म्हजे जिणयेन एका मोटवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी म्हजे उतार प्रायेचेर लस आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशाच्या हातांतली शिक्षा चुकयन जाल्यारय हांव सर्व पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरूं जावं मरूं सुटोवंक केदींच सकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव म्हजे उतार प्रायेचो गौरव राखतलो. मानपात्र आनी पवित्र कायद्या पासत कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरूंक साध्य आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगदवणेच्या हात्यारा लागीं गेलो. थोड्या वेळा आदीं ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगलें तें तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुस्कारून म्हळें, मरणांतलो वांसूंक म्हज्यान जाते तरी हांव म्हजे कुडींत जेरबादाच्या माराची दूख सोंसता मात्र न्हय, सर्वेस्परातय म्हाका आसा तें भक्तीक लागून म्हज्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसता म्हूण तोच सर्वेस्पर आपल्या पवित्र जाणवायेन जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्हय बगार सगळ्या राष्ट्रांक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचें उतर हें. देवाची वडुकार. सोमी म्हाका सांबाळता, सोमी म्हाका सांबाळता, सुमी म्हाका सांबाळता, सुमी म्हाका सांबाळता. सर्वेस्परा हा कितले जण मुझे दुस्मान जाल्या, मुझे विरोध उपरार्थेले सडत आसा. हाका देवाचो आदार बिलकुल मेळचो ना. अशें म्हणून कितलो लोक मुजे विशीं उलयता. सुमी म्हाका सांबाळता, सुमी म्हाका सांबाळता. तरी पूण सर्वेस्परा तुंस मुजे बाचावेचे डाग,
तुवे आनी म्हजो मान उखलदरपी हय सर्वेस्पराक हांव उलो मारताना आपल्या पवित्र दोंगरांत हांव तो म्हाका जाप दिता सुमी म्हाका सांबाळटा सुमी म्हाका सांबाळटा हांव आड पडटा सुस्त न्हिदता आनी उठता कित्याक म्हाका सांबाळता तो सोमी म्हजे भोंवती वेडो घालून आसलेल्या हजारो दुस्मानांचय हांव भियेना उठ सर्वेस्परा निवार म्हाका म्हज्या देवा सुमी म्हाका सांबाळटा सुमी म्हाका सांबाळटा सुमी म्हाका सांबाळटा सुमी म्हाका सांबाळटा हालेलुया 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 देवान आमचो मोग केलो आमच्या पातकाचें पारीकपण जावचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेसू येरिकोंत भितर सरन शहरांतल्यान चलोन वेतालो थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागार मुखेली आनी दोडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपले दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें जाकेवा बेगीन साकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय जाकेव सारारान देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाकेव सकडां हुजेर उबो रावन म्हणालो पळय सम्या म्हजे आस्तेंतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजायकी मनशा पूत सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें बारी बरें आसलें कित्याक तातूंत दुख्रामास आसलें पळय की न्हय दुख्रामासा विशयांत आसलें की ना आसलें
एलियाजर 90 वर्सां प्राय हांगासर आहात गे कोणी 90चे कण्णीनाथ आमच्यागे मलगड होतो 90 इयर्स देखे बरीच मनीस प्रायवंत 97 मनीस अपराईट लाईफ वापुरबायेचें जिवीत देवाक तो मोगाचो मनशांक तो मोगाचो ना फावो जाल्लें कसलेंच ताणें ताच्या जिवनांत केल्लें ना ताणें सांगल्यार तें फायनल हरी एकलें ताका मानतलें आनी असल्या एकल्या अपवंत मनशाक एक परीक्षा आयली कश्टांचो दीस ताचेर उदेलो रायान फर्माण केलें फर्माण दिलें फर्मायलें एलियाजराक दुकरा मास कवयचंय तुका आनी म्हाका दुकरा मास कवयचंय म्हळ्यार 1 प्लेट की 2 प्लेट म्हण निसारता आमी 1 प्लेट पावना आनी 1 प्लेट मेळ्ळ्यार बरी कित्याक आमकां दुकरा मासाची टेस्ट बरी कळीत आसा आनी फेस्ताक जायचेच तें आयताराचें आसल्यार भारी बरें पूण एलियाजर जुदेव जावन आसलो आनी जुदेवांक दुकरा मास जायना तांणी खावंकूच नजो तें अशुद्ध तांकां जावन आसलें आनी असल्या मनशाक आतां एकच परीक्षा दुकरा मास खावची म्हणजे तुवें तुज्या धर्मांतावन बस्ट जावचें म्हणजे तुवें आदारूंक नजो जाल्लें तुवें करचें आडवरलेलें तुवें करचें दुकरा मासेक ल्हान संगत जावंक पुरो पूण आडवरलेलें तुवें करचें कितें कायदो आनी नियमां सांगतात की जुदेवांनी करूं नजो म्हण तें तुवें करचें असली परीक्षा ताचेर आयली आतां येदोळ पर्यंत लोकांक न्यायनिती विशयान सांगतालो धर्मबळच्या विशयान सांगतालो आतां तो कितें करतालो पळया तो दुकरा मास खावंक तयार ना जालो तयार ना तर ताका शिक्षा फावो कसली शिक्षा मायकल शिक्षा कसली गे म्हळ्यार फिनिश हिम ऑफ ताका लगड काडचें रायाच्या उतराक ताणें मान दिवना नेगे मिस्किताम त्या देखून ताका आमी रगड काडचेंच आतां थोडे इश्ट असतात न्ही एलियाजराक थोडे इश्ट आशिल्ले ते म्हणाले आळे दुकरा मासा बदलाक कण्ण कळनासतना बकऱ्या मास दिता हांव या दुसरें मास खंयचेंय दिता हांव तुका तूं खावन सोड तुज्या धर्मा प्रमाणें तूं जियेल्ल्या भशेन जाता लोकांक खंय कळटा लोक थंयसर आसा तूं खावन सोड आनी सैतान केदावळे तळटा न्ही अशें तळचें लोलो येवन शिमट्यो घालच्यो कानांत कालेमणी कर अळें कर तें कर हें कर म्हणून तशेंच सैताना भशेन आयले आनी एका आयिल्ले कुंडायले पूण एलियाजर कितें म्हणलो जाणा तूं हांवें दुसरें खंयचेय मास खावन तुमी बकऱ्या मास म्हणले तुमी दुकरा मास म्हणलेलें तें हांव खाता म्हूण चिंतया पूण हांगा आशिल्ल्या लोकांक तें हांवें काले केल्यार दुकरा मासच म्हणून ते चिंतात तुमी म्हाका बकऱ्या मास दिवंक पुरो पूण लोक कितें चिंता लोकांक तुवें सांगलां दुकरा मास तो खाता म्हणून आतां अशुद्ध असलें करता म्हणून त्या देखून तांकां हांवें पाड वाट दाखोवन नजो तांकां हांवें वांकडी वाट दाखोवन नजो तांकां हांवें म्हजें दिल्लें शिक्षणांत हांवें विरोध वचोवन नजो हांव वचना जाल्यार ते चिंतूंक साध्य आसा नॉट ओन्ली टू बी गूड एपियर टू बी गूड हांवें बरो जावचें मात न्ही हांवें सारको आसचें मात न्ही हांवें सारको आसा म्हूण दाखोवन दिवची बारी गरजेचें ना जाल्यार ते चिंतले हांवें दुकरा मास केलें
खंय आसा हाची शिकवण. इतलें व्हडलें व्हडलें उलयतलो, कानुनां कातरतलो, कुवाळे कातरतलो. आतां पळय कसो चुकोन पडलो. आपणाचो जीव वाचोवच्या खातीर दुकरां मांस ताणें खेलें, तो बस्ट जालो. अशें म्हणून म्हज्या लोकांन चिंतचें नाका. 90 वर्सां पर्यंत न्यायनितीन जियेलां आनी म्हाका कितलीं वर्सां व्हडलीं गोत्तू ना. देवान बरी म्हाका 90 दिल्लीं, ताका हांव वर्गां दितां. त्या देखून हांव बस्ट जावचो ना, हांव आडवरलेलें करचो ना आनी दुकरां मांस खावचो ना आनी नटनी करचो ना. हांव मरोंक तयार. तितलें म्हणटा आसतना आनी कालें करचें आनी दुसरी खंयची वाट ना. मेकाबाबाच्या पुस्तकांतलें वाचप हें सांगता आमकां तांणी ताका जेवशे मारलो. मरनाक तो भियेल ना, पूण अनितीचें ताणें केलें ना. तुका आनी म्हाका मेळचो संदेश, अनितीचें करच्या बदलाक आमी मरचें बरें. आमच्या सिद्धांताच्या विरोध जियोवच्या की आमी मरचें बरें. अशें भोव अपुर्बाचें लिसांव एलियाजार पोरण्या तस्तमेंतांत आमकां दिता. आनी आयच्या सुवार्थेचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार भोव एक नावाडदीक मनीस आमकां पळोवंक मेळटा. नांव कितें ताचें कोण सांगशात? व्हेरी गूड, बरो व्हडल्या ताळ्यान म्हणलो जाकेव. कितें म्हळ्यार सोम्यांनी तशेंच व्हडल्या ताळ्यान आपयलें, जाकेवा सकला देव. व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें. जाकेव म्हणटा कोण म्हणिल्लें पळोवचें. तो एक सुंकागार म्हळ्यार सुंक वसूल करचो मनीस. आनी सुंक वसूल करून कोणाक दिवचें? रोमाच्या अधिपतीक ताच्या राज्याक वचत जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार जुदेव रोम शाराच्या अधीन आशिल्ले. रोम शारा चक्रवर्तीन तांकां सलवावन कप्प काणिके व्हेल्लें आनी आतां टॅक्स ते घालताले हर एका वर्सा. आनी टॅक्स वसूल करूंक थोडे लोकल पर्सन्स, तांचे स्थळीय मनीस विंचल्ले आनी तातूंत एका कडेन माथ्ये वासुल्लो आनी एका कडेन जाके वासुल्लो. तशेंच उरिल्ले आशिल्ले. आज आमी जाके विशयान मात पळोवचें. तो एक सुंकागार म्हणल्यार कुठलें पयलें स्टेटमेंट येता, पातकी आनी लुटकार. जुदेवांक तांकां पळयल्या कुठले राग येता. करूंक कांय जायना, खुद्दो व्हडलो आसा, पूण पातकी आनी लुटकार तांकां सकडांक गत आसा. कित्याक म्हळ्यार ते लेखा वर्ते वसूल करताले. 50 रुपया काडचे जाल्यार 75 काडटाले. तांचे कडेन कोणें उलोवचें, आर्ग्यू करचें जायना. लेखा वर्ते करताले. आनी दुसरें, ते रोमाच्या अधिपतीच्या हाताखाल काम करताले. रोमाच्या अधिपती म्हळ्यार तांकां राग येता जुदेवांक. कित्याक दुस्मान ते दुस्मानाचें काम ते करताले आनी हांचे वयतावन पयशे लुटताले. मुंदरसून पळोवचें जाल्यार जाकेव तिके मोटवो, म्हज्या बरें इल्लोसो मोटवो, कांय म्हज्या की चड मोटवो आहलो कोण ना. कांय कितें जेजू अरे काले लोक येता वळे ओ येवनूच आसा. 12 जाणां कोण ते कोण? जेजू येता. आं खबर मेळ्ळी, जेजू येता. ताणें जेजू विशयान खंय आयकल्लें. भारी व्हडलो मनीस, अजापां करता, बरी शिकवण, फारिसेवांक आनी साधुसेवांक थंड करता, कडक उलयता. इतलें बरें आयकल्ल्या उपरांत आतां जेजू येता म्हणून त्या डेंतल्यान खबर मेळिल्लीच. हाका कसो पळोवचो हांवें? येदो आसा पळोवंक जायना. पुरो आड येतात मुखल्यान आनी लोक आनी आसा. त्या देखून हाणें पळयलें शिंदेशीन, ओ थंय हाळे रुमडीचो रूख आसा. मार्गा देगेर एक बरो रुमडीचो रूख आसा. चडलो हण्ण कळनातल्या भशेन चडोवन फाल्यां मदें लिपोवन रावलो. आतां हण्ण गत ना, सगळे जेजू वट्टूक वचूनच आसात. पूण जेजू थंयसर पावता आसतना आपशेंच ताणें वयर पळयलें. ताची दिश्ट वयर गेली आनी त्या पाल्याच्या मदें लिपोवन आसलेल्या जाकेवाक ताणें पळयलें. आनी जेजून म्हळें,
जाके वा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. जाके वा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाय. तेंच उतरां. जाकेव एका रितीन गडबडलो. पयल्या सुवातेर ताच्या लागीं उलोवंक कोण येनान लागीं. दुसरें आपणाचें नांव काडलें. म्हणजे ह्या मनशाक म्हजें नांव गोत्ता आसा. येदो व्हडलो मनीस म्हजें नांव गोत्ता जाके वा. म्हजें नांव कोणें काडूं ना. भारी संतोश जालो. म्हजें नांव काडून एटलिस्ट ताणें म्हाका आपयलें. आतां सकला देव म्हाका तुमगेर राव जाय. छे 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 कहली गजाली. ताकाच शॉक जाला. कित्याक म्हळ्यार तांगेर येवन कोण रावतात. तांचे लागीं सारकें उलोवंक उलयनात. आनी असो जाल्यार एका पातके मनशागेर येदो व्हडलो महान प्रवादी अजाप करतलो नावाडदेक शिकोणदार येवन राव जाय म्हणटा. जाके सारार सकला देवलो आनी ताका जेजूक घरा आपण व्हरून गेलो. ती एक सीन अखेर जातना हांगासर येणे पळय गुणगुणावंक लागले. हळे कसलो मनीस वो. भारी व्हडलो मनीस खंय. कसलो मनीस. ताच्या उठूक गेला. तांगेर रावता खंय. छे उलोवणें सुरू जालें. पातक्या वटू बरसता. तांच्या वटू जेवता. तांच्या वटू खाता. शी 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 लोकांचे कॉमेंट्स पुरा सुरू जाले. येणे तेणे. पूण जाके वा थंय कितें जालें पळया. ताचें थंय एक परिवर्तन जालें. ह्या मनशान हांव कोण म्हणून म्हाका आज दाखयलें. ह्या मनशान म्हजें जिवीत बदल्लें. आनी तो उक्त्यान म्हणालो म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो. मस्त आस्त म्हज्या लागीं आतां आसा. लुटली जावंक पुरो. 100 जाणांक नागोवन केल्ली जावंक पुरो. विविध रितीन मोसकन केल्ली जावंक पुरो. थोडी कश्टांनी केल्ली जावंक पुरो. सकाळीं 4 वरांर उठोन सांजेर 10 वरां आमचो निधन आसतना केल्ली जावंक पुरो. पोट आनी तान भूक मारन उपाशी रावन केल्ली आस्त आसूंक पुरो. कशीय आसूंक पुरो. हे पुरा रितीन केल्ल्यो आस्ती ताणें नातल्यार आमी केल्ल्यो आसूंक पुरो. सोमियाच्या उतरांक आयकून अर्दो वांटो 50% हांव दान धर्म करता. कोणाक. दुबळ्यांक. आतां कितलो उरलो. 50% मात उरलो. 50% गेलो. तोय 50% कितलो आसुल्लो म्हणना. कोणाक हांवें लुकसाण केलां तांची लिस्ट तयार करतलो. आनी आसात जाल्यार तुमी हांगा कोणी हांगासर लुकसाण केल्ले तुमची नांवां दिवची. कितलें लुकसाण जालां म्हूण सांगचें. थंय कुडसून तांकां 4 वांट्यांनी पाटीन दितलो. 10,000 लुकसाण केलां तुका 40,000 मेळटात. 20,000 लुकसाण केलां तुका 86,000 मेळटात. 4 वांट्यांनी भरती करून दितलो. म्हणजे ताच्या लागीं मस्त आशिल्ले पूण ताचे लागीं संतोष नातिल्लो. पयशे आशिल्ले संतोष नातिल्लो. आनी हो संतोषा खातीर तो राखतालो. जेजून ताचें नांव पयल्या कुडलें ताका संतोष मेळ्ळो. पयले फावटी तो खुशी जालो. हर एक दीस सुद्दां बावुरलें तोंड. कितलो पयसो आसल्यार पावना तसलें चिंताप पुरा पिगळून गेलें. कित्याक ताका जेजू मेळिल्लो. जेजू ताका मेळिल्लो. ताच्या जिवनांत आयिल्लो नवो अनुभव ताका जाल्लो. ह्या अनुभवा मुखांतर पयशे नगण्य. ह्या अनुभवा मुखार ताका आस्त नाका. बदीक नाका. कितेंच नाका. जेजू म्हाका मेळ्ळो. नवो अनुभव जालो आनी परिवर्तन ताचें थंय आयलें. कोण जेजूक मेळटा नीज मेळटा अनुभव करता ताचें थंय परिवर्तन येता. तो खोटेपण सांडटा. ती खोटेपण सांडटा. धर्मिश्ट जाता आनी हेरांक दिता. हेरांक दिता ना केवल पयशे. हेरांक दिता आपणाचो वेळ.
हेरांक दिता आपणाची सेवा, हेरांक दिता आपणाचें बरें मन, हेरांक दिता आपणाची टॅलंट, आपणा थंय आसलें सर्वस्व वांटूंक ती व्यक्ती मुखार येता. कित्याक ह्या संवसारी येता आसतना कितेंच तिणें हाडूंक ना या तो ताणें हाडूंक ना, आनी मेल्ल्या उपरांत कितेंच तो व्हरना या ती व्हरची ना. तें चिंताप आमचें थंय रुता जाता. आनी केन्ना तें चिंताप आमचें थंय रुता जाता त्या दाळां आमी हे संवसारी वस्तूंचो व्यामोह सोडटा आनी सर्गेच्या राजाच्या वस्तू विशयांत आमी चिंतन आठोवंक सुरू करता. आनी ज्या केवानी तितलेंच गेलें, आपणाच्या ह्या संवसारांतले सुखा विशयेन ताणें चिंतन करचें सोडलें, आस्ती बदका विशयेन चिंतन करचें सोडलें. जेजू म्हाका मेळ्ळा, तो अनुभवान हांव आस्पतावन जियेतां, आस्तावन म्हज्या जिवितांत संतोष, समाधान, शांती हें म्हाका दादोशी मेळ्ळें म्हूण ताणें चिंतलें आनी ताचें थंय परिवर्तन जालें. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां सुमार प्रायज जाली. मस्त धनदिरवें आमी करून दवरलें आसा, पूण आनीकय आशा चड चड जावनूच येता. एक काबाट जाल्ल्या उपरांत आनी एक नवें काबाट काण घेया, तातूंत दवरया. ताच्या उपरांत तिसरें काबाट काण घेया. मागीर तें घर ल्हान जालें, देखून घर व्हड करया. ल्हान फ्रीज भावाना, आतां डबल डेकर जाय म्हाका. घर आतां व्हड केलां न्ही, डबल जाय जे 2 डोरां, 4 डोरांचें आयलां. परत पेपरार वाचलें हांवें, तें जाय म्हाका. ल्हानशी गुडगुडी भावना, व्हडलें SD जाय म्हाका. SD केलें आनी रॉयल एनफिल्ड आयलां, तें जाय म्हाका. अशें चडटा चडटा चडटा. भांगाराचें येदेशें, नग येदेशें, चेन नाका, आतां कंटीत घालया म्हूण जाता. घालता आसतना गळ्याक इल्लेशें जडाय जाल्यार व्हडनी कशें म्हणी हांव सुदारशिता. पूण कंटी आसल्यार चड बरें न्ही, तातूंत भांगार चड न्ही. कोणाय की दळबऱ्यांत गळ्याक घाल्लें भांगार जड जालां गे, कोण नाकी जावना. कितलें मोटें करून जाल्यार दी दुरसल्ली आहात गे. हा इल्लें उणेंच जालें इल्लेशें, एडजस्ट पुरा करयेत. आनी एक 4 तोले तातूंत चड घाल, ताले एडजस्ट करतात. कांय तोंदरे ना, जड जायना कोण नाकी भांगार. त्या देखून आयच्या सुवार्थेंत बुवा पुरबायाची लिसांवां आमी पळयता. जाक्यवाच्या जिवनाद्वारी ताणें सक्कड सांडलें काली सोम्या जेजू खातीर. आनी आमी हर एका मंगळारा हांगासर नोवेना घेता, सुवार्ता आयकता, थोडे वाचप वाचतात, कांतारां म्हणटा, थेर्स करता, मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता, आराधन विविध भासांनी, कन्नडा, कोंकणी आनी खंयच्या पुरा भासांनी आमी करता. ताच्या उपरांत जेवण जेवन, सकाळीं सांगता जेवचें जेवण जेवन आमी मागीर घरा वेता. कितली बदलावण म्हजे थंय आयल्या, कितली बदलावण म्हजे थंय आयल्या. जर ते आयल्या जाल्यार बारीक कशी येवना जाल्यार हांवें खालें करचें येता. हांव आनीक जाकेवाच्या पयल्या स्टेजीचेरूच आसा. जाकेवाच्या दुसऱ्या स्टेजीक हांव येवना. परिवर्तन म्हजे थंय जावना. असल्या बरेंच आसा, जेवण जेवलां, आयकोवचें आयकलां, वाचचें वाचलां, पूण परिवर्तन जावना. तें परिवर्तन जावचें बारीक बारीक गरजेचें. त्या देखून आयच्या वांजेलाच्या वाचपाद्वारे वाचपा मुखांतर देवा लागीं आमी मागचें, म्हजें थंय परिवर्तन हाड देवा. जाकेवा बरी ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो मोह हांवें सोडन, सर्गेच्या वस्तूंत थंय म्हजी दिश्ट हांवें लावच्या खातीर म्हाका तूं घटायेन बर. इतलें आमी आज मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी तेंच मागया. आनी आमचें थंय आसलें जाल्लें तें परिवर्तन पळोवन हेर सक्कडी म्हणटात, अळे तो या ती नोवेनाक वेताली. 2 वर्सां जावन हांव पळयता नोवेनाक, आतां सगळीं बदल्ल्या आनी तो बदलला. पयलेंचें बरी ना. पयलें येतना गाळी सोबे शिराप, सांजेर ताका घरा येवंक जायनातलें, खंयसर चलता म्हूण कळनातलें. हेणें पांय पडटा गे तेणें पांय पडटा गे. गाडांगाची आनी बागला वयतना
ताची मौत थंयच पांय मात रेशेन पळोवचें थंयच. आतां कितलो बरो जाला, कितली बरी जाल्या. तो एक आदर्श व्यक्ती म्हूण म्हाका भोगता. ताच्या बरी जाय आमी जायचे म्हणून आमकां भोगता. अशें आमकां बिरुदां मेळत जाय. आनी तें मेळत जाय जाल्यार आमी जाकेवाक आमचो लो पात्रोन करून काण घेवचें पडटा. पयल्याच्या जाकेवाक बरें जावचें न्हय, दुसऱ्या जाकेवा बरें जावचें. आनी अशें जावंक जाय आसलें करपा आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानांतावन आमी जोडून घेवया. आमेन. मोगाच्या नदान बरो, मोगाच्या दामान भेटो, आडून आयल्या आनीको, घे बाप्पा मोगान त्यो. मोगान तुवें आमकां दिल्लें, धन निर्वें सगळें आमचें. दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान भेटो, हाडून आयल्या आनीको, घे बाप्पा मोगान त्यो. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर्वद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र विचारदवा सरस्वती म्हणून घेव. सर्वद्वेदार आनी भगवंत, सर्वद्वेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता. आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियेवन ससनाची सरवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्पद्वेदरांनी सासनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान वच वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवडतसो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समजता तुझे पुनः जीवन आम्ही बदलता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बदलेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्वां सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिसां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षां नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय
आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवनी महिमा तुजी सुस्नाच्या सुस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जाकेवातय परिवर्तन हाडलोलो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरंतल्यान बाब म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या देणे तुझे सोम्या दिकां सर्गींचे पोषण जिणयेचे दैवी किणाता मोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे सोबुंडो तुमकां हांव दिता सासनीक जिविता तुमकां हांव आपयता. जिविता सोबुंडो तुमकां हांव दिता सासनी जिविता तुमकां हांव आपयता. येया कया अमर जया सर्गीचे मन्ना कांता दोसया. गेया कया अमर जया सर्गीचे मन्ना कांता दोसया. सोम्या दिकां सर्गीचे पोषण जिणयेचे दैवी किणातां कामोगान एकटावचे ती सोम्या देणे तुझे. सोम्या दिकां सर्गींचे पोषक जिणयेचे दैवी किणातां कामोगान एकटावचे सोम्या देणे तुझे. प्रार्थोया. भोवमोगाळा बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कोणानी न्हय पूण तुकाच रूप बघून आमकां मेळशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. और तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे ओडुका बोल सुभाव भाव दुसऱ्या ताम सबक तुका क्रिस्ता सारक्या बोल्या गोळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तू आमकां पावी बोल सुभाव भाव दुसऱ्या ताम सबक तुका दैवीक ताकद आमकां उगडली सोडवणेची महिमा शिकयली खुर्सा सकून जिविता पिंडाक तुज्या दिली पावी कोण जुवाव हांव दुसऱ्या वंदितां सबक तुका सारक्या बोऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तू आमकां सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र येवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून गुरसारतावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां देखून ताची मजत मागून जेजूचो आदार सोदूंक ह्या पुंतळाक आमी येता एक घडी बरो ह्या बागेवन सांता मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण एक घडी बरो आमच्या मोती काडया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक रितीन अर्गां दिल्यांत पांयांची आनी कानाची दूख गूण जाल्ल्याक लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्याक भुरग्याचें देणें फावो जावन बाळंतेर बऱ्या रितीन जाल्ल्याक परगांवाक वचोंक विजा मेळिल्ल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक दोगांनी मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत तर आमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या खातीर सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया उबी रावात भो काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या बिनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे बागेवन हांव पावल दुसऱ्या पवित्रतेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्रतेच्या सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां उबो कर तुजी बागेवंचणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुसयल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावं आज आमी मागच्या जेजूचेर दया करून बसा
मोगाच्या न्हू जायतीं त्या सावां तुमी हांगासर घाल्यांत ती आमी बॉक्सान घालन जुवांव पावलाच्या रेलीके मुखार मुळान दवरल्यांत तस्सो जुवांव पावल दुसरो त्यो सगळ्यो विनवण्यो सर्गींच्या बापाक पावोवन दी म्हूण आमी मागया. भायर दिल्लें रीण वेग्गी पाटी मेळोवंक, कोर्ट केस वेग्गी इत्यार्थ जावंक, पांयांची दूख उणी जावंक, भावाक बरी सैरीक, बायपोलर डिसऑर्डर पिडेतावन न्हवऱ्याक बरें जावंक, एका चेरक्याची पाटीच्या कणाची दूख उणी जावंक, रक्तांत आसचें एलर्जीक गूण जावन कोंकली गूण जावंक, नॅशनल शुटींग स्पर्धांत भाग घेवच्या एका स्पर्धीकाक जैत मेळोवंक, एकल्याक ताच्या शिकपान तशेंच पाठ्येतर चाटुकाटिकांनी जैत लाभच्याक, हातांची आनी गांठीची दूख उणी जावंक, एका दादल्याक हर्नियाच्या पिडेतावन बरेंपण, एक जागो फावो त्या मोलाक विकून वचोवंक, फंडान घाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, आवय बापूयच्या बऱ्या भलायके खातीर बोरवेलांत नितळ उदक फावो जावंक, भायर पडिल्ली बुदी मेळोवंक, सगळ्या कुटुंबांत सोंसणीकायी राज जावच्या खातीर बाळंतेर बऱ्या रितीन जावच्याक दोगां जाणांनी मागलां. भयणीक बरी भलायकी आनी कुटुंबाच्या सर सांद्यांक सुनेक बरें काम, एकल्याक बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्याक सर रितीच्या बियातावन सुटका मेळोवंक, वाटेचे समस्ये परिहार जावंक आनी घराक लायसन्स मेळोवंक, कुटुंबान संतोश आनी समाधान रास जावच्या खातीर 5 जाणांनी, परिक्षेन बरें करूंक आनी बरें फलितांश आपणावंक दोगां जाणांनी, कुटुंबांत आयिल्ले सर कश्ट निवारूंक प्रत्येक रितीन मागलां. पुताक मोतीक समाधान, कुटुंबांत जावंक आसचीं कार्य बऱ्या रितीन जावंक, परगांवांत आसच्या एका भुरग्यान कुडीक फावो तें खाण सेवच्याक भलायकी मेळच्या खातीर, दोगांनी झगडें पयस करून समाधानाचें जिवीत जियोवच्याक, दोगां भयण्यांक कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण मेळोवंक, एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुडीत जावन वडिलांक काल जावन जियोवंक, हायकोर्टांत आशिल्ल्या केसींत जीक मेळोवंक, रीण फारीक करूंक साध्य जावंक दोगां जाणांनी, दुवे जावयाक आनी भुरग्याक राखून सांबाळच्याक आदार मागला. पुताक बरें काम आनी बरी सैरीक, आवयची गोमटेची दूख गूण जावंक, बाकी उरिल्ल्या सब्जेक्टांनी उत्तीर्ण जावंक, संवसारार शांती समाधान मेळोवंक, एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, BP नॉर्मल जावंक, तेगांक शिकोवंक बरी मोत, रांदवईक आनी कृशेक आयिल्लो रोग निवारूंक, एकल्याक डेंग्यू वैरसा तावन बरी भलायकी मेळोवंक, दोगां भुरग्यांक बऱ्या भलायकेचें देणें, दुवेक बरी सैरीक, एका व्यक्ती तावन पयशे मेळोवंक आशिल्ले बेगीनच फाटीं मेळोवंक, कॅन्सर पिडेतावन बरें जावंक, मायग्रेना तावन बरेंपण जोडूंक, परगांवांत काम करच्या एकल्याक ताचे कश्ट आळू जावंक, काम बरें करूंक, बऱ्या भलायकेंत सांबाळूंक, एकल्याची पांय दूख गूण जावंक, विजा मेळोवंक, भुरग्याचें देणें लाभोवंक, दूख उणी जावंक, पिडेस्तांक बरी भलायकी, पुताची डस्ट एलर्जी गूण जावंक, एका दादल्याचे हातां पांयांचे वायट पॅचेस उणें जावंक, भुरग्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक, काजारी जिवितांत आयिल्ले ते कश्ट आळू जावंक, काजारी जोड्यांनी एकवटान जियोवंक, ऑपरेशन जाल्ले हाताची दूख बरी जावंक, कामां करूंक साध्य जावच्या खातीर भायर पडली पेंजार मोदी मेळोवंक, जावयाचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक, दुवें जावयान मोगान आवयक पळोवंक, दोंपरा गांठीची दूख सर्जरी नासतना बरें जावंक, कुटुंबान माया मोग रास जावंक, गल्पान बरें काम मेळोवंक, विजा रिन्यू जावंक, पुतांक बऱ्यो जिणये सांगातिण्यो मेळोवंक, भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मोत, गव्हर्मेंट बँक एग्जाम पास जावन काम मेळोवंक, भाड्याचें घर पाटी मेळोवंक, पाटीची दूख, मायग्रेन, तकली पडापड, गोमटे दूख, एलर्जी समस्या जावन परिहार, भलायके बरी भुरग्याचें देणें लाभोवंक, पयशे दिल्ले पाटी मेळोवंक, पतीचें हावजींग लोन फारीक जावंक, उदकाचो अभाव उणो जावंक, कुटुंबांतले सर समस्ये परिहार जावच्या खातीर मागलां. एक घडी भर आमी मौन रावया. आमच्या काळजा मनांनी जायतीं त्या सावां विनवण्यो घेवन ह्या पुंतळार आमी आयल्या. आमचो पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र सर्गींच्या बापाक ते आमी समर्पून दिवया. उबी रावात.
तूं आमकां पाव येवकरीस तसो आमकां कोरोमोक शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये मायानी सार संत भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुझे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाडूंक आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सोमयाचे नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गेच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर उतरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी ताचो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंतिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थांत जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगवान जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटों ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणेक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. मोगाच्यानो ह्या पून तळार तुमी आयल्यात तुमचो आमी हर एकल्यांचो उपकार बावडता. आयच्या संभ्रामीक मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थभरीत प्रसंग दिवन आमची जिणी पेल्याक मेल फांगतीची जाय जाय म्हणलो अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले आमच्या पून शेताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटीना बाप तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या बागी दिसा भोव अपुर्बायेन आराधन चलोवन व्हेल्ले आसात. सोमयाची स्तुती करून आमकां जेजूच्या वाटेन चलोवंक जेजू सरशी वसा जाय जाल्यार दोम दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती वांटतेल्या मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटीन बापानूय तांकां मानाच्यो वाती वाटीन सई म्हूण हांव उपकार मागतां. सिल्विया रेमंड डिसोजा, क्रिस्टोफर मिनेजस, हेनरी आइडा लोबो, रेशमा रेगो, लैर्सन पिंटो, ऑल्स्टन डिसोजा, सेलिन पिंटो, मेलानी रोजारियो, बेबी एश्लिन लियाना डिसोजा, लॉस्लिटा गोबियस, सिस्टर लॉरेन्सिया बीएस, मारिया शाइन. एका भक्तिकान आमकां आयज जेवणाक दान दिलां हॉस्पेट तांकांय
आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. Boksaण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवा पाव दुसरो देवीक आकुलतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवा पावलो आमचो. बoksaण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवा पाव दुसरो देवीक आकुलतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवा पावलो आमचो. नमन नमन तुका नमन नमन तुका देवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या तुवरा. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गोवरा. राजीव संदान मोग सेवा तुझो परचड फाटलावदा क्रिस्ताचो तूं मळबो सभेचो रायकुवर भाग्यवान जुवा पावलो दुसरो. राजस्थान मोग सेवा तुझो परचड फाटलावदा क्रिस्ताचो तूं मळबो सभेचो रायकुवर भाग्यवान जुवा पावलो दुसरो. नमन नमन तुका नमन नमन तुका देवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गोवरा. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या गोवरा. मुखार पुता सोवे मुखार बरे आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवान जुवा पावलो दुसऱ्या विनंती कर भाग्यवान कुसचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.